जागा नाही तुम्ही एक बिल झालं ते बरें आसा पण दुसऱ्या बिलाचेर आतां उरिल्ल्या त्या बिलाचेर डिस्कशन करा न्ही उरिल्ल्या बिलाचेर डिस्कशन करा तुम्ही तुमच्या उरिल्ल्या सगळ्या बिलाचेर डिस्कशन तुम्ही करा यस Sir, I request to move that bill number 40 of 2025. Yes, the Goa regularization of unauthorized construction. Just 1 minute. आता विधेयकाच्या कलम 2 दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदानात घालता दुरुस्ती अमेंडमेंट जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें पास केलें कितें केलें दुरुस्ती मंजूर जाली आता आम्ही विधेयक कलमार विचारान घेऊया प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचे काय ते जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात महसूल मंत्र्या विधेयक मंजूर करपा खातीर थाराव मांडचो Sir, I request to move that bill number 40 of 2025. The Goa regularization of unauthorized construction amendment bill 2025 as amended be passed. Yes. प्रश्न असाचा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जालें Yes, next, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025. अध्यक्ष मंत्री आहेत आणि माननीय महसूल मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 38 of 2025, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025, be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आता विधेयक कलमास सभागृहात सादर करता विधेयकात दुरुस्ती आसात येस कलम एक मिनिट कलम 2 हातून एक दुरुस्ती आसात आमदार श्री साळकर यांनी दुरुस्ती सभागृहात मांडची Sir, amendment to clause 2 page 3 in the lines 23 and 24 for the words or sister-in-law substitute the expression sister-in-law nephew niece son-in-law or daughter-in-law. जी श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडिल्ली दुरुस्ती सभागृहाच्या मुखार आसात माननीय मंत्री एक्सप्लेन करूं येस आता विधेयकाच्या कलम 2 ची दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें दुरुस्ती मंजूर जाली आसा आता आमी विधेयक कलमात विचारान घेवया प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग आसा महसूल मंत्री आता विधेयकाची दुरुस्ती मंजूर खातीर थाराव मांडचो Sir, I request to move that bill number 38 of 2025, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025 as amended be passed. प्रश्न असा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें इंडियन स्टॅम्प गोवा अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जाला द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2025 नवीन गुजरात आणि पंचायत विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025, to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें
जेका माननात आनी ना म्हणजे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आता विधेयक क्रमांक सभागृहान सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती आसात कलम 6 हातून दुरुस्ती आसात श्री विरेश बुरकर श्री विरेश बुरकाणी दुरुस्ती सभागृहात मांडची श्री विरेश बुरकाणी विधेयक आता विधेयकाक कलम 6 तली दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे नामंजूर जेका नामंजूर जाले आता आमी विधेयक क्रमांक विचारान घेवया प्रश्न असो आसा की कलम 2 ते कलम 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो की जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले कलम 2 ते कलम 3 कलम 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जाल्लो आसा आता मग पंचायत मंत्री विधेयक मंजूर करची था मांडचो Sir, येस no amendment. अमेंडमेंट ना Speaker sir, I request to move that bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मंजूर करचे का कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें जो गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 25 मंजूर जाला गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 विश्वित राणे आणि नगर विकास पंचायत विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव Bill number 42-2025, Goa Municipality Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक क्रमांक सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका I request to move the bill number 42 of 2025, the Goa Municipalities Amendment Bill 2025 to be passed. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र विधेयकाचो विधेयकाचो भाग जाल्यात नगर विकास मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation Amendment Bill 2025 to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें जो गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाला the City of Panji Corporation Amendment Bill 2025. Sir, Yes. Sir, I request to move bill number 43 of 2025 of City Panjim Corporation to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक क्रमांक सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती ना प्रश्न असा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें कलम 2 ते कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतिमत्याचो भाग जाल्यात नगर विकास मंत्री आता विधेयक Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालां श्री रोहन खंवटे माननीय मंत्री निवड समितीचे अध्यक्ष आणि द गोवा आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट रेग्युलेशन कंट्रोल बिल 2025 बिल नंबर 8 2025 विषयाची निवड समितीचो अहवाल सादर करचो. Speaker sir, I present the select committee report on the Goa Outdoor Advertisement Regulations and Control Bill 2025, Bill number 8 of 2025. सभागृह आमकां आनी कांयच कामकाज नाशिल्लें सभागृह शुक्रार
8 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगित करता.